डॉक्टरा कडेन येल्लेली पळयताले डॉक्टर बंद। हांगा सगळे सोफाची कवरां सोफाचे कुशन्स होलसेल रेटीन वयस बरो मरे। आई हो काय मरे कापो मरे बरो। आयज आमगेर करता आंबाड्याचे सासाव। हाय गाइस, वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग। कशे आसात तुमी? आय होप तुमी सगळी जाणां बरी आसात। सो गाइस, म्हाका न्हू मातशी स्किनीक रॅशीस येयला, त्या खातीर आमी आतां वयता डॉक्टरा कडेन म्हापसा गार्डन सेंटरात। सो गाइस, आमी हांगासर डॉक्टरा कडेन येल्लेली पळयताले डॉक्टर बंद। आयज सॅटर्डे न्हू म्हणून हे पळय गाइस बंद। आयज सॅटर्डे संडे बंद दिसताले मोये मोये। हांवें तुका सांगलेलें आयज चड करून बंद आसतलो। अवी म्हणपाक लागलो रिस्क नाका, सकाळी आसता हय रातचे आसना म्हणजे सांजचे आसना। आता सोमारा सकाळचे येवचे पडटले। आता तर फुडलें काम करूया हय गाइस, तुमकां जर खबरूच आसा चवथ लागीं येवपाची आसा म्हणून आमी न्हू आतां चवथीची तयारी चालू केल्लेली आसा। चवथीक सारको न्हू 1.5 म्हयनो आसा, पूण तो 1.5 म्हयनो न्हू पावना ते तर तुमकां खबरूच आसतलें। कोणागेर गणपती पुजता तांकां न्हू रवी। आनी आमची तर सिच्युएशन अशें आहा की आमी दोगांच जाणां म्हणून आमकां न्हू पयलींच तयारी करची पडटा। अवी आपा आपणाच्या गाडयेचें सामान पळोवपाक गेल्लो आसा आतां। केदो व्हडलो सोफाचो हें पळय तो। हांगा सगळे सोफाची कवरां सोफाचे कुशन्स मागीर हे ते सगळे मेळटा पळय हांगा होलसेल रेटीन। सो चवथ न्हू आमकां मातशे सोफाची कुशनां जाय आसली, सो ते घेवपाक येयल्यान आमी। घेवया मुगो आतां। कसलो कलर? काळो बरो दिसता। पिंक कलर हा, पिंक कलर। शी पिंक कलर नाका, तुवें चूज केलो कपडो चूज करता इतले कलर हा। हेजे कडेन घे म्हणून कलर आहा, कितें चूज करूं कितें नाका तेंच कळना। हय घे म्हणून आहा हांगासर खूब 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 आहा सारके कलर। आतां पळोवया चॉयस करया कसली बरी फूल पावर सारकी। पळय काय बरो आहा पळय मटेरियल पळय चड बरो दिसता। इतलो दाट आहा पळय सारको। पकडो भैया भैया हम ना यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं। देखो काय बरें आहा पळय वरायटीज आहा पळय हांगासर। केन्ना येवच्यो तुमी जाल्यार पळय बेस्ट आहा प्लेस सारकी हांगासर। हेजे वयरूय आहा आनी घे म्हणून सामान आहा तेंचे कडेन जाय तसले सारके। बेडशीटां मागीर आनी कितें 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 हे पळय हे फोम शीट सगळे कुशन्स आनी कितें कितें घे म्हणून आहा। आतां हो घेतला आमी आनी ते कुशनां घेतल्यान तेवटेन। आतां वचया पळोवया स्टिचिंग करपाक कल्लू जिंदाबाद। गाइस हे पळय आमी हांगासर 2 कुशनां घातलेली आसा आनी 2 कुशनां न्हू हांव आतां हातीन घेवन बसतलें। बरें पडलें म्हाका हांगासर। बरो केन्ना सोफा घेता पळयात तेन्ना हांगासल्यानूच घेतलें आनी बरो जाय तसलो कलर करून घेतलें। सेम फूल मॅचिंग करतले। सामान घेतले चलया आतां घरा। थोडे आग घेवन बसला फाटल्यान पळय। अभी नाका रे अभी घरा व्हरो नाका 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 गिराक परत घरा रांदपाचें बरें आहाय तूं भायलेच खावपाचें चिंतला तेणी आनी काय ना काम धंदो। हांगा अळमी येतात पागलाय जाता हांगा। काय बरें पया 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 सारको धर मुगो तो पळय मरे स्ट्रेट धरला। सो गायज पळय रोड फोडून उडयला आनी हांगाल्यान ती वाट केल्या अशी म्हापसा वयपाक। म्हापसा पावल्यार बरी आहा, आतां बेगीन जाल्यार बरी आहा। पण लोक पळय काय बरें फिशींग करतात हांगासर। टू गुड सारकें पळय बरी आहा प्लेस ही सारकी ब्युटिफूल आनी ग्रीनरी पळय कसली आहा ती। टू गुड न्हू। हांगाल्यान मागीर आतां हें जातलो रोड मागीर तो सारको असो हांगा पावतलो म्हापसा शॉर्टकट। पणस पिकलो पणस जाय तो कर रे तुका जाय तो कट कर। आवय सो आमच्या घराचो पणस फूल पावर आवय
किती म्हणून स्वतः रावला तेका कितल्याच महिने झाले. उज 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 आम्ही देखील का बरे कितले कितलो धी घेता पळय तेजो पावरफुल वयस बरो मरे. ऐ हो काय हे मरे कापो मरे बरो. ठीक बोलते अबे अबे आधा माती है इसके अंदर बोरा 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 झाडू बांधून घरी दोन रखा. ठीक बहुत फेरणे पहिली 5 घरे काढता आणि देवळान दवरता. दोर मग तेरा है एक आधा लेके जा. है आधा क्यों लेके जाए? बच्चों को खाने दो सबको. नहीं तो देवा चढ़ाने का तो एक पीस लेके जाना आधा से आधा. हा तो काय बरो झाला पिकला पळय तो करकरीत सारको. हा तू हा रेडी अटॅक करपाक. तू हा रेडी अटॅक करपाक रेडी हा. हा वे बेस्ट ना बेस्ट. ते पहिले आता उडोंक जाय नो मधले. ते मती माव मती मागे ते आपची दशे केल्यार उगाडटा. सो गाईज आमगे लागलो असा पणस. सो पयलो हे कुडको दवरूंक वयता हांव देवळान फूल पावर सारको. देवळान मागीर कोणी भुरगीं येतात न्हू तांकां खावनी मागीर पुंग ना तें अजून खान पळय मरे. हा वयस पळय सोलप चालू हा. एकलो कट करता एकलो सोलता. हा कितें कितें स्पेशल आयज? पणस काडटा. हा वयस हे आमच्या घरांतलो पयलो पणस आफ्टर लॉंग टायम. वयल्यान कापो रसाळूय न्हू बेस्ट सारको टू गुड. हे पळय कितले कुडके गेले पळय. हेंकां मात दीक मात खूब आसता. फाटल्या फावटी कोणी ज्योतीन हाडलेलो न्हू खंयसून तरी पणस आपणाच्या हेतूंतल्यान वाव पयसून. हा कुठे आली तू? नानीच्या वाड्यावरती आहे गो. बरं आहे. ये हम हैं, ये पापा की परी है और इधर बिंटांग की पार्टी चल रही है. और वो देखो पोती लेके आया है. पावरफुल वॉइस. कितने गरम आते चित तुम्ही. देखो पूरा चपटा हो गया मेरे हाथ से. सो गाइज आयज आमगेर करता आमाड्याचे सासाव. त्या खातीर ह्या आमाड्याक पयली बरे सुळसुळीत सोलून घेवपाक जाय हेज्या भाशेन. हे सोललेले आहात ऑलरेडी. हय बरें पळय आतां एका सोलता. अशें कोण कोण सोलता ते सांगात पळोवया. डायरेक्ट सुरयेन सुई करून हांव कित्याक करता. सो गाइज ह्यान बरे सोलून बिलून घेतले पळय. आता हेतूर घालता गोड. कसले गोड? हे शुगर केन गोड. सो गाइज आयज आमगेर जाता सासवांची तुमकां रेसिपी दिता. आनी प्लस हांव आनी एक डीश करपाचो आसा ते. आनी हांव एक पावरफूल डीश करपाचो आसा ती तर तुमकां पळोवपाक जाय जाल्यार व्हिडिओ स्कीप करूं नाका. ओके ती डीश सामकी म्हणटा पळय ती सिक्रेट दवरल्या हांवें. ओके हांवें मेन हायलायट केल्या ही. पूण तीच डीश म्हाका दिसता फर्स्ट टायम दाखयता तुमकां. सो स्टे ट्यून पळयत रावा. ह्याच व्लॉगान दाखयता स्कीप करूं नाका. आमाडे आनी गोड दोनूय हा. सो गाइज आता हेतूर हांव घालता रेड चिली पावडर एव्हरेस्ट का तीखा लाल. आणि आता हेतूर घालता हांव मीठ. बरें मीठ घातला आनी एव्हरेस्ट का तीखा लाल घातला. मॅरिनेट करून दवरूंक जाय. हे गोड सारके न्हू मेल्ट जावंक जाय. कितले वगत लागता एका मेल्ट जावपाक? एक दर 15 मिनटां. 15 मिनटां सारकी. गाइज आता वाटणा खातीर हेतूर पयलीं चून घालता. कोकोनट चून. कोकोनट नाल्लाचें चून नाल्लाचें.
चेनुगा हय आणि फुसफुस जाता हो फुसफुस जाता कित्याक तो खबर ना. आता हांव हितूर घालता कोरिएंडर सीड्स हे पळय. आणि आता हांव हितूर घालता 1/2 टेबलस्पून हल्दी पावडर. आणि गाइज आता हितूर हांव घालता बायचे उदीक. कितले घालता एक कोळशीवर ना हे पळय हे चुनाच्या लेवलाक उदीक जावंक जाय. हे पळय जालें. आता ताका बरें वांटूंक जाय. वाट तापता येतल्या. बरो आवाज येवंक जाय. फाट फाट ते मेन. आणि आवाज येना जाल्यार हे ठो ठो करून एक कानार घेऊन आवाज काढू शकता. ताकाच सासवा म्हणटात. मागीर हांवें कितें म्हटलां तर पळय हेजो आतां सासवांचो आवाज येवपाक लागलो. आता हांव हितूर घालता कढीपत्ता. आणि आता हांव हितूर घालता हींग. दाखोवंकच ना हिंग कसो लागलो. पळय हींग हांवें हेजो घेतला एव्हरेस्टाचो. आणि मेन आता मिरच्यो. मिरच्यो घातल्या तांबड्यो. हय ती खंय मेळटा मिरच्यो. शॉपार आनी खंय. शॉपारूच मेळटल्यो न्हू त्यो. हांवें थोडीच म्हटलें त्यो हांगा मेळटल्यो म्हणून गाडयेच्या शोरुमान. कितें न्हू तकली उडयल्या. आता हितूर हांव आमचे आमाडे घालता मॅरिनेट केल्लेले. आता आमाडे घातलेले आसा. बरे तळसून घेता. उरलेले गोड असो कांय दिसांनी घालता. सो गायज हे न्हू खावपाक हांव कितलो तेंप जालो रावलेलो. आमाडे मेळनासले न्हू. आणि गायज फायनली मेळ्ळे आमाडे. हितूर आतां हांव उदक घालता. ठीक 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 जाता मग हां. ताका मातशें बॉयल करपाक दवरता. सो गायज हे पळय हे बरें शिजलेले आसा. आणि हेणे आपणाचो कलर सोडलेलो आसा. आता तितूर घालप वाटण. पळय हेची बरी पेस्ट केल्लेली आसा कोकोनटाची. ते हांव हितूर घालता. बरें दवरून घेवप. कलर पळय काय बरो येयल्लो आसा तो. हितूर आतां उदीक घालप. हे पळयात तुमी हेजो कलर पळय काय बरो येयल्लो आसा. आतां म्हाका खबर ना तुमी कितें कितें वयतलें पळय. आतां हेका खतखतांक दवरतलें. कितलो दवरपाचें गो आतां. एका 15 मिनटां दवरपाचें. आनी हे उरलेले गोड. सो गायज तुम्ही आता पळोवपाक शकतात काय बरे सासव 15 मिनटांत रेडी जाल्लेले आसा. हेजो कलर तुम्ही पळोवपाक शकता सारको बरो येयला. आता हांव गॅस बंद करता. आकान आतां डिश केल्लेली आसा. आतां माझी डिश करपाचे कार्यक्रम हांव चालू करता. ओके सो तुमकां सांगिना कितें तें तुमी पळयत रावा. सो गायज हांवें घेतलेले आसा पळय पणसाच्यो उकडलेल्यो बियो, मिरची, केवळे, लसूण, कांदो हे सगळें रेडी केल्लें आसा. आनी एक आहा इन्ग्रेडियंट म्हाजे कडेन दॅट इज हे. सो हांव कितें तरी करता पळयत रावत तुमी. चलो सो गायज हांवें घेतलेलो आसा बटर. सद्या हांव इतलो उडयता. मागीर जाय जाल्यार पळयता. ओके बटर मातसो तळसून घेवया फूल पावर सारको.
ओके त्याच्या उपरांत हांव वयता घालपाक लसूण. लसूणीक कितें म्हणटात जो आग इंग्लिशीन गार्लिक. मागीर तापताय कित्याक तो सांगता तुका टांगता म्हणजे तापाना पावर सारकें. ताच्या उपरांत घालूंक जाय भितर मिरसांग बारीक चॉप केल्लेली बारीक चॉप केल्लेली घालूंक जाय. चड शिजोवंक दिवंक जायना ती मातशी ब्रावनीश जावंक जाय चडूय हें जावंक जायना. सुटलो वास सुटलो कळ्ळें न्हू तुमकां वास सुटलेलो आसा. तेजे उपरांत घालूंक जाय भितर कांदा. काय पाहिजे गो कांदा. आतां तुमकां एक सांगता सॉल्ट घालतल्यात न्हू हितून जाल्यार ऑलरेडी न्हू बटराक मातसो सॉल्ट आसता. सो तुमी सॉल्ट घालता न्हू जाल्यार मातशें टेस्ट करून पळया. आतां आमकां म्हाका जाल्यार संवय जाल्या बटरान कितलो घाली जाल्यार कितलो सॉल्ट आसता तें हांव जाणा. कोणाक खबर ना आदत ना जाल्यार तेंच्यांनी मातशी तकली चलोवची. ओके सो हांव परत एकदां भितर बटर घालता. आनी इल्लो बटर उडयल्लो आहा हांवें. तेजे उपरांत हांव घालता भितर इल्लो पळय एवरेस्ट का तिकाला इल्लो चड न्हू नाल्यार सोमतें कितें जातलें सांग सकाळी फुडें तुमी पावतले बँकीन डेपोजीट करपाक. सो गायज हितून इल्ली हळद घालपाची इल्ली ही चवी पुरती आनी परत इल्लें स्टर करपाचें. मागीर घालपाचें इल्लें उदीक. ओके मातशी फ्लेम वाडोवपाची स्टर करपाचें. तेजे उपरांत हितून घालपाचें पावरफूल सारकें ग्रीन पीस. ओके ग्रीन पीस घालपाचें बरें स्टर करपाचें फूल पावर. मातशें सिदासर स्टर करा पॉज कर. सो गायज हे तुमी स्टर करीत रावा. ओके स्टर करून जालें हितून घाला पणसाच्यो उकडलेल्यो बियो. उकडी नासतना घालनाका. आणि भितर इल्ले पासून तेल यूज करूंक ना. परत एकदा तुमकां सांगता सगळे यूज केला तो बटर यूज केला आनी आजून हांवें मीठ भितर घालूंक ना कित्याक मीठ हेका बटराक ऑलरेडी टेस्ट आसता आनी हे जे उकडला खबर आहा तेका ऑलरेडी टेस्ट आसता हेका पणसाच्या बियांक. चडी मीठ घाली न्हू जाल्यार तें मागीर बरें जावना. ओके सो गायज हांवें इल्लो आनीक बटर उडयला भितर. ओके स्टर करिया स्टर करिया स्टर करिया स्टर करिया फ्लेम स्लो करिया. ओके सो गायज मीन वायल म्हाजें ती शिजता म्हटल्यार अंकिता हांगासर वेल्ल्यो मॅरिनेट करपाचो प्रोसेस चालू करता. ओके पळयात वेल्ल्यो मॅरिनेट करून रवो लावन दवरलेलो आहा. आहा हा बरें फ्राय जाता रे बाबा. ओके सो गायज म्हाजी डीश जाल्लेली आसा रेडी. हांवें केला पणसाचे बियाची भाजी बटराची बटर घालीकूच म्हणून समजा तुमी. ओके तेज्या उपरांत आहा आमचे कडेन रायस. तेज्या उपरांत आहा आमचे कडेन आमाड्यांचे सांसांव. मागीर आसा आमो. मागीर आसा कॅबेजीची भाजी आनी वेल्ल्यो फ्राय. आनी अंकिता गेला आपणाचें ताट हाडपाक. तितल्या म्हणसर हांव रावण थाली जेयता फूल पावर सारको. आमगेर न्हू एवरीडे न्यू मेनू आसता पळया. चलो चालू करता आतां. ओके
आयचो ब्लॉग तुमकां आवडलो की ना कॉमेंट करा भावानो. आयज आमी गेल्लेली सोफाचें सामान हाडपाक. होलसेल रेटीन हाडला. जाय तुमकां खबर जाल्लेली जाय बाबा खंय कितें मेळटा तें कॉमेंट करा जाल्यारूच घालतलो. आनी काल हांवें ब्लॉगान घातलेले मिस्कूट कोणाक आवडटा, लोणचें कोणाक आवडटा येस हांव जाणा खूब जाणांक आवडटा. हांगासर घालता फोटो. ओके, फोन मारा मिश्कूक आमच्या आनी ताका विचारा कसले करतले गो, कितले पडटले गो. हे सगळे विचारपाची गरज ना, फोटोवार सगळे आसा. ओके, चला कॉल करा आनी विचारा ताका. आनी हांव मेळटा तुमकां फाल्यां नेवे आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओ. टिल टाटा गुड नायट बाय. म्हाका एक सांगा, युट्यूबाक हालीं ग्लिच येयल्या, कोणाक दिसता अशें कॉमेंट करून सांगा. सगळ्या युट्यूबरांक येयल्या खंय.